ओटोन भेटता अर्गा बलिदान आमची पास्काची बली आमचे खातीर तो आपले अर्पण करीत आसा तोच आमचो शारिती जावं तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता एक बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आशिर्वाद राम आमचे संगी सर्वदा
आफ्टरनून. आज चप्पे बसूंक जायना काही कित्याक म्हण हांव सांगता. 50 वर्सां आपल्या वेगवेगळ्या बेसांनी तांणी संपोवन आसतना अर्गाम बलिदानाचे मीस पेटोवन भोव व्हड संतोषान एक बंगराळे जोडे आनी एक बंगराळे नेकेत्र म्हणून येत थंय आयती जाला. तांणी म्हाका म्हणला हांगा सकाळांनी चप्पे बसल्यार ती भितर येनात खंय. ओके, हांव केदाळा भोव मारूंक सांगता तेदाळ तुमी सकाळांनी जोरान भोव मारूंक आसा. ओके, रेडी गी? वेदी तुमकां कशी दिसता? बरी दिसता. फुलांनी ती सोबयल्या जाल्यार उणेपण आसा न्ही, कालीच दिसता. ओके, तर थंयसर आसात आमची एक नदर. आमी माटवाच्या बागल्यार आमी वेल्यार थंयसर एक सोबीत बंगराळे जोडे मानेस्त फेलिक्स डिसिल्वा तशेंच मानेस्तीन प्रेसिल्ला डिसिल्वा आनी हांचे सोबे आयचे बंगराळे नेकेत्र म्हणये सिस्टर फ्लेविया डिसिल्वा थंयसर आपल्या कुटुंबा सांगता ह्या वेदीर येवच्याक वेदी सोबोवच्याक थंय आयती जाल्यार ती ह्या समेस्तांनी उबे रावचे मोगासो आनी मानासो स्वागत तांकां दिवचो. عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش مكسر يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش مكسر عندي لك رقصة قوية يا الحبيب اسمها صبوحة خطبها نصيب مديانك كلها بتعطيها كف وهز شتك خير خليك شديد عطني رقصة فريسة زيد عليها شوي عندي بيزة حق المختار اللي عارفة صيده سوي لي وقفة انا هيبة هيا سوي رقصة بياض جيب لي واحد كرك يلا بياض طق سيارة بوليس يلا يلا سوي لي رقصة ثانية رقصة المطرب ولا ستة كمان يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة حلو زين مكانه حلو ديكوريشن ماله حلو سوي رقصة المارشميلو ربعنا الجو كله كامل كله رفيج طايح كتفه جاني نزهت جاي من زمان والليل مش في عبودي يا ولل احنا جايين هالليله يبا نشيل اقول عطني رقصة تقلي صناي اقول عطني رقصة كلمة داي اقول इजिल्यानी तांकां मोगासो स्वागत आमी करसो तांकां आमी उल्हासूचे. तशेंच ओंगा सकल कशें दिसता? परजळते आसात न्ही सकाळां पंगराळ्या उत्सवाच्या दिसा सकाळां परजळते आसात. हांकां सकाळां जोरांच्या ताळयांनी आमी उल्हासूचे. देव बरें करूं. समेस्तान मेयाची 19 तारीख 1970 इस्वेंत म्हणजे 19 मे 1976 ह्या बागे दिसा एक सोबीत जोडे धर्मपत्नीची दीक्षा तिने आपणावन समाजेंत सबार कामां तिने करून आपल्या आचरसिता. मोगाच्या सिस्टर तुमकां ह्या दिसा रास रास उल्हास सर्वांतर्फेन पाठयता. ओके, आता इल्ले आमी भोव मारूंक आसा. ओके, आता सर्वांनी तांकां परतून एकटी उल्हासूंक आसा. म्हज्या इश्टल्या कुशीन म्हळ्यार म्हज्या राईट सायडीन कोण बसून आसली तांणी 5 म्हण भोव मारीचे. ओके, म्हज्या दाव्या कुशीन कोण आसात तांणी 0 म्हण भोव मारीचे आनी आमी सकाळां ओट्टूक मेळून 50 हुर्रे म्हणून आयच्या ह्या सोबीत बंगराळ्या जोड्याक आमी विश करूंक आसा. ओके, रेडी गी? ओके, ऑन द काउंट 3, 2, 1 हुर्रे. देव बरें करूं. हांसो आयले गी तोंडांत आयले. आनी थंय सिस्टर आसते आसा सोबीत रितीन आनी तिकाय आमी विश करीचे. आतां म्हज्या उजव्या कुशीन आल्ल्यांनी 50 म्हण भोव मारीचे, म्हज्या दाव्या कुशीन आल्ल्यांनी कंग्रॅच्युलेशन म्हण भोव मारीचे. तिचे ते हांसो कितले आसात पळय ते हाफ मून आसात. आतां मागीर आमी फूल मून करूंक आसात. ओके, तितले जोरान तुमी भोव मारूंक आसा. ओके, ऑन द काउंट 3, 2, 1 थँक्यू म्हळ्यार पावना आवाज थंय पावना. तुमकां भोव मारूंक सांगना हांव. ओके, सर्वांक तुमच्या तर्फेन एक उपसो किस दिजे, फ्लाईंग किस. तो इतल्या जोरान उबोचे घेवंक सगळ्या कडेन वचून पावचे. वारें ना जाल्यार जोरान तुमी फुंकीचे.
आणि तो कीस तुमच्या सकाळकडे पावताना कॅच करा, पडून सोड नाकात. बंगरालो कीस तो बंगार बहुमोल अधिक. ओके रेडी घे दमून एक कीस दे पडा. रेडी 1 2 3. काही पडलो आडे काही पडलो पडलो की समेस्तांक मेळ्ळो की मेळनातल्यार मागीर डायरेक्ट काण घेया. ओके सर दयकन तांकां सांगात दिया, तांच्या संतोषान तुमी वांटेली जाया. मुखार आपयता सियोन, ब्रेडन, निशान, निलॉन, विवान्स, सोहन. दयकन जाता तितले बेगी मुखार या. आणि त्यांनी केक कातरचे पहिले सुरी हांव सांगता केदळा काणगोंग तेदळा सुरी काडूंक आसा. तांणी केक कातरच्या पहिले ह्या कुशीच्यानी 50 म्हण बॉम्ब मारूंक आसा, ह्या कुशीच्यानी 40, परतून 30 20 10. हांगा केदळा 10 म्हणटात, सर्वांनी ओट्टूक 10 म्हणूंक आसा. केदळा 10 म्हणटात. तुम्ही ती सुरी हाती घेवनची आणि ह्या संभ्रमाची केक तुम्ही कातरची. ओके स्टार्ट. रेडी की ओके ऑन द काउंट 50 Joran, on the count 50 40 30 20 and 10. काही असा आवाज त्यांचा मी तुमचा ओके. आता इस्लेन असलेल्याने 50 म्हण बोमरीचे, इस्लेन असलेल्याने 40 30 20 and 1. ओके रेडी की ओके ऑन द काउंट 30 20 and 10.
ग्लास आसा न्ही जोरान इल्ले भोव मारी आंगी तिच्या खातीर येस ती काय एनर्जी येची तुमकां सर्वांक आज म्हज्या लायफांत फर्स्ट टायम भलायकी बघता की ते चड उणें जाल्यार दयाकर बक्षी आज येतली देव बरो दीस दिवं तुमकां सर्वांक ह्या बागी दिसा बंगराळ्या 50 वर्सांच्या काजारी जिविताचो संतोषाचो दीस आचरण करच्या मानेक्स फेलिक्स डिसिल्वा आनी ब्रेसिल्ला डिसिल्वाक रास उल्हास पटयता हो बागी दीस फावो केल्ल्या धन्य देवाक हांव अर्घां दिता फेरी मामा सर्वांचो फेरी मामा जावन आसा हाचो जल्म मार्चाच्या 13 तारीखेर 1945 इसवेन उप्पिन कुद्रार जाल्ले हांचो आवय बापूय देवादीन श्रीमान डॉमिनिक डिसिल्वा आनी देवादीन मार्गरेट डिसिल्वा हांच्या 10 जाणां भुरग्यां पैकी सवो जावन आसा आनी तशेंच प्रेसिल्ला मानेस्तीन प्रेसिल्ला आल्मेडा कुंदापूरच्या जॉन आल्मेडा आनी आलिस आल्मेडा हांच्या 5 जाणां भुरग्यां पैकी तिसरी जावन जल्मल्ली आसा केदाळाय खंयच्याय घडये तुमी पावल्यार तांगेर बारीस रुचीक जेवण ती करून व्हरता कितले जाय तितले तुमकां तें मेळटा सांगून वचोचें म्हणणी गरज ना केदाळाय ती बारीस चुरूक बारीक संतोषाची सदां कुटुंबाक जावं दी कोणायकीच जावं दी भोव बऱ्या रितीन तांगेर ती गेल्यार भोव बऱ्या रितीन ती वेलकम करता भोव संतोशान हांव मोगाचो उलो दिता आमची मोगाची जॅनेट डिसिल्वा तुमकां तुमी मुखार येवन आमच्या सिस्टरीक आमच्या सर्वा तर्फेन बरें मोगोंक तुमकां उलो दिता ताळयांचो आवाज बंगाराचो सिस्टर फ्लावियाच्या धार्मीक जिणेच्या 50 वर्सांचो उत्सव तिणे देवा थंय देवा खातीर आनी देवाच्या कृपेन निश्ठेन आनी प्रामाणिकतेन जियेल्ल्या 50 वर्सांचो दबाजीक संभ्रम अ गोल्डन मायलस्टोन ऑफ अ रिलिजियस लायफ 50 वर्सां फुडें तिणें देवा मुखार दिंबेर पडून हांव तयार आसां बापा म्हण देवा मुखार भास दिवन ह्या धार्मीक जिणेक तिणें काळजा मनांत हांव तिणें स्विकार केल्लें ते दाळांत हांव आज पर्यंत ह्या धार्मीक जिणेच्या अवधेंत देवा थंय तिच्या मोगाचो सेवेचो आनी समर्पणाचो आनी सांगता तिच्या थंय देवान दाखयल्ल्या कुमकेचो कृपेचो आनी बेसांवाचो संभ्रम आमी आचरसूंक हांगा जमल्या ह्या संदर्भात अ स्ट्रॉंग अँड अ फर्म च्या मुखल्या फुडाऱ्याक आमी बरें मागचें चियर्स पापा साहेबाची सिग्नेचर जाल्ली एक बंगराळ्या उत्सवाची विश करची सर्टिफिकेट हांगा आसा आतां मानेस विन्सेंट बुतेलो तो तुमचे सांगता तुमचे संगी वाचून सांगतलो आनी मामाक आनी मामीयेक हस्तांतर करतलो The Holy Father, Leo XIV, cordially imparts the requested apostolic blessings to Felix de Silva and Priscilla de Silva on the occasion of their 50th wedding anniversary, invoking the through intercession of the Blessed Virgin Mary and abundance of divine graces. St. Francis Assisi, Carlo, 19 May 2026. This is a blessing signature of Father Leo XIV, and especially it is from the Rome. Thank you so much. Congratulations, Papa Mama, on your 15th wedding anniversary. Thank you. मावशे तू असं मावशे धरून घे आता आमची कुटुंबाची बेनिट आणि पंगड विशिंग सॉंग सांगतली जमलेल्या सर्व
बोलत्या अभिमानासो खळसाण भरून आणि सदा सोडून तुझो संतोष धर्मी कोणासो खळसाण भरून आणि सदा सोडून तुझो संतोष धर्मी कोणासो सर्गी सर्वेश्वरा आपल्या वरत्या मोगान तुमका सापलेच करून घेतले सगळे सर्व सांडून ख्रिस्ता पाटलाव करच्यात दनबण जाऊन वेचले तुका उल्हास सर्वांचो आणि उद्या अभिमानासो काळजात भरून आणि सदा सुरून तुझो संतोष धर्मी कोणासो काळजात भरून आणि सदा सुरून तुझो संतोष धर्मी कोणासो तुझी जी पळणार हर एक मेटा मेटा तुमका सोमी सांभाळ बोरू बऱ्या पवित्र वावरान आली लोका मोगान जीवन नंदन करू तुका उल्हास सर्वांचो आणि उद्या अभिमानासो काळजात भरून आणि सदा सुरून तुझो संतोष धर्मी कोणासो काळजात भरून आणि सदा सुरून तुझो संतोष धर्मी कोणासो संतसाच्या दाबाजान वाळून दिसंगी बांगरळ जोड्या कामी गायता वेगी रेस्पिराची गडी दवून आयच्या दिसा पर्यंत सगळी मोठात हे सोडे बोलतोगी उल्हास उल्हास रास रास उल्हास देवान पावो केला आमका हो दीस सर्व मिळून आम्ही परबी पाठवता चालल्या सुफोळ तुमचं काळजारी बेस उल्हास उल्हास रास रास उल्हास देवान पावो केला आमका हो दीस सर्व मिळून आम्ही परबी पाठवता चालल्या सुफोळ तुमचं काळजारी बेस सगळ्या चिडीच्या पैना एकामेका सांभाळ कमी दिलो आधार सुख दुःखात पिढे शिडेन कष्ट अंबरात तुमच्या
पवित्र तुटा भुरग्याचे जिवीत दिता तुमका आयच्या दिसात पाऊल पडल्या जिणे पर्या बळबळा गेला आग तुमका विमानता उल्हास उल्हास रास रास उल्हास देवान फावो केला आमका होदी सर्वा मिळून आम्ही परबी पाठता सल्ल्याक सुकून तुमचं काजारी देस उल्हास उल्हास रास रास उल्हास देवान फावो केला आमका होदी सर्वा मिळून आम्ही परबी पाठता सल्ल्याक सुकून तुमचं काजारी देस आवई बापाय सो आसरो नासताना या संसारान कोण सुयेवचो ना मनीस तो मंत्री जावं दिरा या जीवना आवय बापाय विणे कितें तो जावचो ना दावीच वरां गोळून बापूय ती जोड घेता बापाय ती जोड भुरग्यांक आवय वांटून दिता आवय बापाय सो कायदो फायदो मागचो ना भुरग्यांक फुडार दाखोवन ती फोंडाक वेता या संवसारांत एक आवय एक बापूय